अर्गादीस रुपकारा तुझ्या गीता गावून प्राणां अर्पिता बोली भेटून तुका वंदिता दिनपोळीयास तुका हरसिता दयामया तुझी नियाळता पातकेची नी बोगस म्हूण मागता आदार करपा पेसा वाशेता जमल्या सोन्या मंदिरात तुझ्या अर्गादीन सरोकारात तुझ्या गीता गावून प्राणां अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, आज आमकां देवाचे उतर पयले वाचपान म्हणटा सांत पाऊल आनी बर्नबास ते आपल्या शिसांक भावार्थान तीर रावंक उलो दितात. तशेंच वांजेलांत आमी पळयता जेजू शांती समाधान आमचे जावन आशेता आनी आमी पळयता आयच्या दिसा ह्या संवसारांत आमकां भोव गरजेचें हातेर जावन आसा शांती आनी समाधान. आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार संवसारांत जेजू दिल्लें शांती आनी समाधान आमचे मदें आसूं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या पातकां वळखून घेवन हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धोरणां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणयलेलीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या मोगाचेर खाणवाळ्यान दीस घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सस्नाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकान पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारांत भायर व्होवन व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जाताच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले.
वाटेर आसता भवार्थान थीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विश्वास दवरल्यांक मागणे आनी उपास करूंक तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट कर्ण जातस ते अतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळपर्यान संपयल्ल्या कामाचे सोरेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतस सभेच्या 6 सांद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसल्यांकी कशें ताणें भवार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा तुवें रचलें तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे राजवटकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडटले. सर्वेस्परा जय जय. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातलो. सगळे मनशे कोळ ताचें नांव वाखणतले ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपल्या महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्तान घडोवन येवंक आसलें. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियोवचे नाका. हांव वेता आनी तुमचे चडशी पाटी येता म्हूण हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा चडशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवचो लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फर्मायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्ही. देवाचें उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या दिसांनी सर्व पत्रार टीव्हीर आमी आयकोवचें एकच, कोरोना आयला. जायतो लोक मेला. जायतो लोक ह्या पिडे वरवीं कश्टोन आसा. फाल्यां कितें जातलें? आमी बरें आसतले आमगी वा आमकांय असलें कर्ग येतलें कळीत ना. जायते आमच्या इश्टांक कोरोना येवन आसूंक पुरो. आमी तांच्या खातीर मागता कितेंगी एका रितीची भिरांत हर एकल्याच्या थंय आसा. भिरांत मरणाची, भिरांत कश्टाची, भिरांत ह्या पिडेतून वयर येवची. केवल ही एकच भिरांत न्हय. ह्या भिरांती वरवीं, ह्या पिडे वरवीं उपजाल्ले दुसरे कश्ट, जावंक पुरो लॉकडावन, जावंक पुरो थोड्यांचे कामां गेल्यांत, जावंक पुरो घराच बसाचे, जावंक पुरो पयशांचो अभाव. जायत्या रितीर आमी पळोवंक गेल्यार लोक एका नाजाल्यार अनेक वाटेन कश्टोन आसा. आनी ह्या सर्वांक म्हाका आनी तुका आज जेजू सांगता, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. तर समाधान क्रिस्ताचें. हाजे वयर
थोडे विश्लेषण आमी आज करया. जुदेवांक एक संवय आसली, ताणें दुसऱ्यांक ग्रीट करची वा दुसऱ्यांक बरें मागचें. तांकां सोब आसलो शालोम, शांती, समाधान. आनी हीच शांती आज जेजू क्रिस्त आमकां दिवंक आशेता. तर कसली ती शांती आनी समाधान? पयल्या सुवातेर समाधान आमकां मेळटा देवा थंय. कसली ती समाधान? आमी पळयता मनीस देवातावन पयस गेल्ले वरीस देव मनशांक कर्गान धाडटा. देवातावन मनीस देवातावन पयस गेल्या ते क्षणच देवाच्या कृपेतावन आनी आदारातान पयस वेता आनी तो व्हड मनीस पातकांत लासता. आनी ह्या खातीर जेजू क्रिस्त आपलेंच रगत व्हरोवन आपलेंच जीव खुर्सार लोकां खातीर दिवन लोकांक आनी देवाक एक करता. आनी अशें समाधान तोच दिवंक आशेता. तेसलोनिकेंकारांक बरयल्लें पयलें पत्रांत अध्याय 5:17 आमी अशें पळयता. जो कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानता तो एक नवी रचना. आदलें स्वरूप तें उतरावन गेलां, आतां नवें तो घेवन आसा. त्या देखून हर एकलो मनीस जेजूक पाती येता तो देवा थंय एक जाता आनी देवा तावनचो समाधान घेवंक शकता. त्या देखून पयल्या सुवातेर आमी समाधान घेवचें देवा तावन आनी देवूच तें समाधान आमकां दिता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आनी त्या देखून पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या प्रमाणे आमचो बावर्थ सोडोवंक आमी मागाचें. दुसऱ्यान हांवें समाधान म्हजे थंयच हांवें करूंक जाय. कशें? थोड्यांक आपणा विशयान जशें चिंतची एक संवय आसा. आपूण भोव बरो, भोव शक्तिवंत, पूण नीज घडीत तशें न्ही. वा थोड्यांनी चिंतचें आसा म्हजे तावन कितेंच करूंक हांव शकचो ना. लो सेल्फ कॉन्फिडन्स. पूण आमी उडास दवरूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:20-7 आमी अशें पळयता. देवान मनशाक रचलो, ताज्याच स्वरुपाय जावं करून रचलो. त्या देखून हर एकलो आमी देवाच्या स्वरुपायाचेर देवूच आमकां रचला. त्या देखून आमी देवाची. त्या देखून हांवें म्हजें थंय समाधान हाडी जाय तर हांवें म्हाका सांगूंक जाय हांव देवाची रचना. देवाच्याच स्वरुपार म्हाका ताणें रचला. त्या देखून देव म्हजो मोग करता. कितेंच जावं दी, कसलेच कश्ट म्हजे थंय येवं दी, देव म्हजे थंय हात सोडचो ना. कित्याक हांव ताजेंच प्रतिरूप. आनी तिसऱ्यान आनी निमाणें, जर तर हांवें समाधान म्हाका मेळत जाय तर तें समाधान हांवें म्हज्या पेल्या थंय हांवें सोदूंक जाय. कोण म्हजो पेलो विचारलें सवाल जेजू लागीं. तो व्हड जेजू ओपारी मुखांतर लोकांक शिकयता. खंयच्या रितीर एक मनीस दुसऱ्यांक मोग करता, कश्टा वेळार मोग करता, तो जावन आसा बरो पेलो. त्या देखून जर तर समाधान हांवें म्हज्या समाजांतावन हांवें जोडी जाय तर हांवें दुसऱ्यांक मोग करीत जाय. जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो बरो पेलो जाता तो व्हड म्हाका संवसार म्हजें घरदार म्हाका समाधान पाटी दिवंक शकता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, कश्टाच्या काळार आसा आमी आनी मस्त दूख आसा, जायती मरण आसात. केवल ह्या दिसांनी आमी वायटच आयकता. पूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयले सुवातेर मागया आमी आमचो भावार्थ सोडोवंक, भावार्थ तीर जावन रावूंक. दुसऱ्यान मागया आमी हें कर्ग कितें आमच्या मदें आसा. देवाच्या कृपेन, देवाच्या आदारान हें कर्ग बेगीनच्या बेगीन पयस वचोंक. तिसऱ्यान ह्या कर्गा वरवीं, कोरोना वरवीं कश्टांच्या सर्व लोकांक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा मुखार आमी समर्पिया. देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी तांच्या जिवितांत बरेपण लाभोवन दी. अशें क्रिस्ताचें समाधान आम्हा सर्वांक लाभोवन दी. Give I now काणिको
प्राणारा समर्पिता तुका उंडो हो वासो मुच्या वावरान केलो प्रितुमे तो दिलो कर तू हो उंडो आमका जिविताचो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हणून मागया. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक नेहमीक आमच्या नेक्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सवकाळ्यांनी तुका वाकडूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्त आनी वाखणणी वर्ते दाबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, सस्नाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थांक उगाडली दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळभर निरंतर गायतात तुजी मुखार. पवित्र 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 दळभराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच की तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे ताका जय जय. उंच की तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचतो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Baba tersogor pergotuya. Gesù melo, Gesù ci avanzerà, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci avanzerà, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितीमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरया देवाच्या माये सांगाती बागेवन धरून दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्व नरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटेन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुमचे पितरूंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका पैकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवन मुझे भेटता तुका मनभोवची सुफळचिणी दियाक सोम्या ऋणी. तुका मनभोवची सुफळचिणी दियाक सोम्या ऋणी.
तुका अर्घ दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता प्रार्थुया. कणवळ्या बापा सर्गींच्या देणी आनी तुवें आमकां बरलाय. आमच्या आदल्या पातकी सालेक पाठ करून तुवें आमकां दिल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां पीक तरी आसा येते पौराडी पूण थोडे माग्या आमी धन्या लागी ताच्या साक्षी करे माग्या आमी धन्या लागी ताच्या साक्षी करे बोसा प्रजांचेर शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरे आशीर्वाद दिया आमकां. बगीन तुझे कृपेन उरम काम शिदवा आमच्या दिसमंतलीन बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.